डिसेंबराक जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक जातली। 1 ते 9 डिसेंबर मेरेन उमेदवारांनी अर्ज भरपाचे। 11 डिसेंबराक अर्ज फाटी घेवपाची तारीख आनी त्याच दिसा दनपरात छाननी जावन उमेदवारांची यादी जाहीर करतले। तशेंच 22 डिसेंबराक वेंचणुकीचो निकाल जाहीर जावपाची घोषणा राज्य वेंचणूक आयुक्त मिनिनो डिसोजान केली। पणजी सध्या वायू प्रदूषणाची पातळी वाढिल्ल्याचो अहवाल मुखार आयला। शाराचो हवेचो दर्जो निर्देशक AQI 200 लागीं पाविल्ल्यान खूब अस्वस्थ आनी धोक्याच्या पातळी लागीं आसा अशें वर्गीकरण केलां। भौशीक भलायकेचेर जावपी परिणामा विशीं फुडाऱ्यांनी आनी लोकांनी हुस्को उक्तायला। पणजेचे हाल अशें जाल्यार पर्वरी आनी गोंयच्या हेर वाठारांतले हाल कितें? ह्या प्रदूषणाक जापसालदार कोण? गोंयचो आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकरान प्रस्न केला। राज्य वेंचणूक समितीची बसका जाले उपरांत भाजपा जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवारांची वळेरी जाहीर करतले अशी माहिती भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान दिली। जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर फकत मोगो पक्षा बरोबर भाजपाची युती जाल्या अशें दामून सांगलें। महाराष्ट्राच्या नुस्तेमारी अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतिल्ले दोनूय ट्रॉलर आपल्या मालकीचे न्हय, तशेंच आपल्या नावाचेरूय ते नोंद ना अशें स्पश्टीकरण साळगांवचो आमदार केदार नायकान दिलें। विरोधक मुद्दम जावन आपलें नांव बदनाम करतात असो आरोप आमदार केदारान केलो। बेठेच आपलें नांव बदनाम करतल्यांनी आतां माफी मागची अशी मागणी आमदार केदारान केल्या। बंगालच्या खाडीत तयार झालेल्या दित्वा चक्रीवादळा खातीर श्रीलंकेत 123 जाणांक मरण आयले, जाल्यार सुमार 130 जाण बेपत्ता जाल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या। भारतात कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आनी तेलंगणा ह्या 5 राज्यां खातीर उटंगराच्या पावसाचो अलर्ट जारी केला। गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा। वार्का वाठारांत एक धक्कोदायक घडणूक घडली।
वारका पोरण्या मालमत्तेच्या वादाक लागून लासिमा गाल्डिनो हे बायलेचेर लोखणाच्या रोडान जीव घेणो हल्लो करून तिका गंभीर जखमी केली. उपरांत तिका उपचारा खातीर जीएमसीत व्हेली, थंय तिचेर उपचार सुरू आसात. ह्या प्रकरणात कोलवा पुलिसांनी दुबावीत जो पेरेरा हाचे आड खून करपाचो यत्न आनी चोरयेचो गुन्यांव नोंद केला. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. वारका एके बायलेचेर अनवळख्यांनी लोखणान हल्लो केल्लो. ह्या प्रकरणाचो बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमावान खर निशेध केला. बाणावलेत गुंडागिरी वाडल्या आनी ह्या प्रकरणाचेर बाणावलेचो आमदार कित्याक वगी आसा? पुलिसांक दुबावितांक अटक कित्याक करपाक सांगिना असो प्रस्न चर्चिलान केलो. तशेंच पुलिसांनी ह्या प्रकरणात दुबावितांचेर कारवाय करची अशी मागणी चर्चिलान केल्या. फाटल्या 8 दिसांसावन युती करपाचो यत्न करपी तिनूय विरोधी पक्षांमदीं व्हड मतभेद निर्माण जाल्यात. ह्या घुसपा गोंधळात आप मात खंयच्या वादात सापडनासतना मोहीम चालूच दवरिल्ली आसा. फाटल्या कांय दिसांनी जे घडटा ते पळयल्यार विश्वास नाशिल्ल्या युतीत वांटेकार जावचे परस स्वतंत्रपणान वेंचणूक लढयल्ली बरी अशें विधान आपाचे गोंय मुखेली अमित पालेकरान केलां. बेकायदेशीरपणान घोड्यांची तस्करी करतना एकल्याक बजरंग दलाच्या वांगड्यांनी आनी थळाव्यांनी केप्याचे पाड्ड्या वाठारांत रंगे हात धरले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कार ड्रायव्हर निश्काळजीपणान गाडी चलयताले. हे नदरेक आयले उपरांत ते बजरंग दलाच्या वांगड्यांनी गाडी थांबयली. जाल्यार गाडयेत 2 घोडे आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. हे प्रकरणात पुलिसांनी गाडयेच्या ड्रायव्हरा आड कागाळ नोंद केल्या. इजिदोर फर्नांडिसान गोवा फॉरवर्डान प्रवेश केलो खरो, पूण ताच्या ह्या प्रवेशाचेर आरजीपीचो मुखेली धादोशी नाशिल्ल्याचें दिसून आयलें. तशेंच फुडाऱ्यांच्यो आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया लेगीत आयकुपाक मेळिल्ल्यो. त्या उपरांत विजय सरदेसायान ह्या बाबतींत आपली भुमिका स्पश्ट केली. आमी हांगा फुटीरांक फायदो करपा खातीर ना. इजिदोर फर्नांडीस हाका फकत प्रशांत नायकाक आदार दिवपा खातीर घेतिल्लो, ताका तिकेट मेळची ना. ताच्या प्रवेशाचो इतलो परिणाम जातलो अशी आमी अपेक्षा करूंक नाशिल्ली अशें आमदार विजय सरदेसायान सांगलें. आंध्र प्रदेशच्या कर्नुलाक जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकाच घराबांतल्या 5 जाणांक जीव वगडावचो पडलो.
मिळालेल्या माहितीप्रमाणे 2 गाड्यांची समोरासमोर टक्कर झाली आणि हो अपघात घडलो. मरण पाविल्ल्यामध्ये 2 ल्हान भुरग्यांचोय आस्पाव आसा. दुखापत जाल्ल्यांचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. शेनवारा सकाळी कोझिकोडेच्या एका खासगी हॉस्पिटलाक खर उजो लागलो. उजो लागताच उजो पावपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार पावून उजो नियंत्रणात हाडलो. हॉस्पिटलांत भरती केल्ल्या दुयेंतींक वेळार भायर काडिल्ल्यान व्हड अनर्थ टळ्ळो. शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागला आसूये असो अदमास आसा. आंबेडे नगरगांव सत्तरीच्या सुपर मार्केटाक अचकीत उजो लागलो. थळाव्यांनी बेगबेग उजो पावपी दळाक कळीत केलें. उजो पावपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. उजो खंयच्या कारणाक लागून लागला हाचें कारण मात स्पश्ट जावंक ना. मात शॉर्ट सर्किट जाल्ल्याचो अदमास उजो पावपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी उक्तायलो. उजो लागिल्ल्यान लाखांनी रुपयांचें लुकसाण जालां. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. दिल्लीच्या कारोल भागात आशिल्ली कांय बेकायदेशीर दुकानां शेनवारा अधिकाऱ्यांनी मातयेभर वड केली. मेळिल्ल्या म्हायतीप्रमाण ही दुकानां बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे अधिकाऱ्यांच्या नदरेक आयिल्लें. देखून शेनवारा ही कारवाय केली. मजगतीं आतां आमकां दुकान घालपाक खंय तरी जागो दिवचो म्हूण दुकान धन्यांनी मागणी केल्या. कला आणि संस्कृती खात्यान सांखळी रवींद्र भवनात कला सृजनोत्सव ही 2 दिसांची कार्यावळ घडोवन हाडल्या. या कार्यावळीक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले. आमी सगळ्या सरकारी सेवक आसात. आमी सगळ्यांनी लोकांची सेवा करप हो आमचो मुखेल हेतू आसपाक जाय. तशेंच स्वताचो आनी दुसऱ्याचो हॅपीनेस इंडेक्स वाडोवप खूब गरजेचो आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
मध्य प्रदेश पोलिसांनी निमुच्च्यान बेकायदेशीरपणान चलपी एका मेटाफेटामाइन फॅक्टरीचेर धाड घालून 3 जाणांक ताब्यात घेतले. निमुच्च्या पुलीस स्टेशन वाठारा लागसार एका फार्म हाऊसात हो कारखानो चलतालो खंय. पुलिसांनी हो कारखानो बेगोबेग बंद उडोवन कांय घुवळे वखदांय जप्त केल्यात. इंदौर मध्य प्रदेशात घुवळे वखदा विरोधी पंगडान 30 कोटींची घुवळे वखदा जप्त केली. मेल्या माहिती प्रमाण बेकायदेशीरपणान तस्करी करताले अशे घुवळे वखदा विरोधी पंगडाच्या अधिकाऱ्यांचे नदरेक आयले. देखून शेनवारा धाड घालून 30 करोडाची घुवळे वखदां जप्त केली. तामिळनाडूत सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसान खवदळ घाल्ल्यान जनजीवन विस्कळीत जाला. सगळेकडे रस्त्याचेर उदक सांडून राविल्ल्यान लोकांक येवच करपाक आडखळ निर्माण जाली. मजगतीं तामिळनाडूच्या थुथुकुडी जिल्ह्यात ऑरेंज अलर्ट जारी केला. फुडले कांय दीस उटंगाराचो पावस पडये असो इशारो हवामान खात्यान दिला. तामिळनाडूत दित्या चक्रीवादळाचो धक्को बसपाची शक्यताय आसा. हाका लागून सरकारी शाळो तशेंच विमानांची सेवा कांय वेळा खातीर बंद दवरल्या. मजगतीं तामिळनाडूत उटंगाराच्या पावसान खवदळ घाल्ल्यान एका जिल्ह्यात ऑरेंज अलर्टूय जारी केल्लो. सध्या दर्या लेगीत खुबळिल्लो आसा. देखून कोणेच दर्यादेगेर लेगीत वचचें न्हय अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां. दिवचल शारात डेंग्यू नियंत्रणात आयला असो समज जाल्लो आसतनाच आता परत डेंग्यून तकली वयर काडल्या. शारांतल्या बोड्डे वाठारांत एकाच घरांतल्या 2 भुरग्यांक मेळून डेंग्यूचे कांय दुयेंती मेळ्ळ्यात. देखून बोड्डे वाठारांत आता भिरांत पातळ्ळ्या.
तामिळनाडूत सध्या थंडी जोर येवपाच्या प्रकरणांनी बरीच वाढ जाल्या. सध्या हॉस्पिटलांनी लेगीत जायते दुयेंती उपचार घेतात. थंडी जोर, फुफ्फुसाचे दुयेंस अशे जायते दुयेंती भरती केल्ले आसात. डेंग्यूचे दुयेंती मात उणे जाल्ल्याचें कळटा. मजगतीं दर एकल्यान आपल्या जिवाची जतनाय घेवपाचें आवाहन दोतोरांनी केलां. शेनवारा सकाळी दिल्लीच्या आनंद विहारात कुलकुल्याची थंडी पडिल्ली आसतनाच हवा प्रदूषण दिसून आयले. हवा प्रदूषणाक लागून थळाव्यांनी भलायकेचो हुस्को उक्तायला. दर दिसा यो वच करपी लोक नाकार मास्क घालून फिरतात. तशेंच दाट धुके आनी थंडी खूप आशिल्ल्यान लोक स्वेटर आनी कान टोपयेचो वापर करतात. रंगयाळ्या कार्यावळीन 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची समाप्ती जाली. एश मोफेयर दिग्दर्शित स्किन ऑफ यूथ या व्हिएतनाम, सिंगापूर आणि जपान ह्या 3 देशांची कलाकृती आशिल्ल्या चित्रपटान भांगराळो मोर पुरस्कार फावो जालो. जाल्यार ओनूचे ICFT युनेस्को गांधी पदक एरिक स्वेसन दिग्दर्शित सेफ हाऊस या चित्रपटाक मेळ्ळो. सर्वोत्कृष्ट वेब सिरीज पुरस्कार बंदिश बेंडिट 2 या सिरीजान जिखलो. हे कार्यावळीत अभिनेते रजनीकांत हांकां सिनेमा मळार 50 वर्सां योगदान दिल्ले खातीर तांचो भोवमान केलो. SGPDA किरकोळ मार्केटा कुशीक उक्ते सुवातेर घाणयारे उदक सोडटात. ताका लागून मार्केटांतल्या विक्रेत्यांक त्रास सोंसचो पडटा. घाणयारो वास मारिल्ल्यान मार्केटांतल्या विक्रेत्यांक नाकार हात धरून गिरायक करचें पडटा. तेन्ना संबंदीत खात्यान दखल घेवन संबंदिताचेर कारवाय करची अशी मागणी वेपाऱ्यांनी केल्या. आंगार टॅटू काडप जिवाक धोक्याचो थारू येता. आंगार टॅटू काडिल्ल्यान कॅन्सर जावं येता. आजकाल तरणाटे भुरगे आंगार टॅटू काडटात आनी उपरांत ताचो परिणाम वायट जावं येता हें तांकां खबर नासता. देखून टॅटू काडप टाळचें अशें आवाहन दोतोरांनी सगळ्या तरणाट्या पिळगेक केलां.